मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड सलाम इश्टानो आयच्या मणकामोत्या कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार पालकाचेर वावर करूंक लागल्यार आनी पालक वा वयर सरल्यार जायतीं वर्सां जालीं जसो पालक मुखार वेता तशे कलाकार येतात आनी वेतात कांय कलाकार ह्या पालकाचेर नाचताले पूण आपल्या पोटाक लागून तांकां पालका वेले देंवोन खंय तरी पयस वचचें पडलें थोडे फावटी ते परत येतात आनी पालकाची सेवा करतात असोच आमच्या मदें आयज आसा पॉली फेर्नांडीस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार तशीच ताची घरकान्न आमच्या बरोबर आसा तिकाय आमी येवकार दितात खरेंच पॉली बाब तुमचो आमी जायतो वावर आयकला पूण खरें म्हटल्यार तुज्या तोंडांतल्यान वा आमच्या ऑडियन्सा मुखार तर आयलो जाल्यार थोडें भोव जो तुवें वावर केला तो लोकांच्या नदरे मुखार परत येतलो तर ह्या पालकाचेर तुजी पालकाची सेवा ह्या आदीं तुजी कशी सुरवात जाली तुका उगडास आसतलो जेन्ना 1981 वर्साक हांवें म्हजो पयलोच तियात्र दाखयलो आनी तातूंत म्हजे जायते प्रोफेशनल एक्टर आहले आनी त्या तियात्राचें नांव जावन आसलें रफीक राम रोडी हो म्हजो पयलोच तियात्र आनी तेच्या उपरांत हांवें सगळे मेळून हांवें 5 तियात्र बरयले आनी तेवूय सगळे 5 तियात्रांत प्रोफेशनलूच एक्टर आहले आनी हे सगळे तियात्र हांवें गांवांनी मांडूंक ना फकत सिटीनी जाल्यात कित्याक चडसो हांव पड्डेसान आसलो आनीक म्हाका वेळ मेळटा त्या प्रमाणे हांवें तियात्र फकत थोडेच गांवांनी दाखयतालो आनी त्या उपरांत हांवें सुमार 33 वर्सां हांवें ब्रेक घेतलो आनी फकत पड्डेसान फुटबॉल पडाक लागून आनी त्या उपरांत आतां हांव सद्याक म्हज्या फॅमिली सांगाताक आसा आनी त्या उपरांत आतां म्हजो तियात्र घातकी वो हांवें दुडू करपाचे येवजणेन हांवें करूंक ना फकत ही म्हजी एक हॉबी जे म्हज्या रक्तान आसली ती हांव दाखोवंक सोदतां पळय आमी म्हाका दिसता आमी हो तुजो घातकी तियात्र आसा ताचो एक क्लिप पळोवया आनी कार्यावळ मुखार व्हरुया पॉली बाब तुजो वावर जो आसा तुवें आतां परत सुरू केला पूण आदीं जो 1901 वर्साक तूं म्हणटालो ते भाशेन तुजे 4-5 तियात्र म्हाका दिसता तांची सगळ्यांची नांवां आमच्या ऑडियन्साक रफीक राम रोडी ह्या तियात्रान म्हजे थोडे सोंपलेले तियात्रीस आसात जशे परी अनिल कुमार प्लातिल्दा हरीश डायस झांसीतवास असल्या फामाद तियात्रिस्तांक घेवन हांवें म्हजो वावर फुडें केलो आनीक हांव फकत चडसो आख्खो गोंया बरो हांवें दाखोवंक ना फकत वर्साक एक फावटी हांव दाखयतालो आनी जेन्ना हांव पड्डेसान सुटेर येतालो तेन्ना म्हाका वेळ मेळटा ते प्रमाणे हांव हो तियात्र म्हजो मांडटालो आनी ही म्हज्या रक्तांत आसली देखून हांवें म्हजें पावल फुडें घातलें त्या उपरांतचो तियात्र तुजो त्या उपरांतचो म्हजो तियात्र जावन आसा इनोसेंट आनी हातूनय जायते म्हजे जिनेर रोड अनिल कुमार असले फामाद तियात्रीस आसले जोसेफिना सीडी सिल्वा
आनी त्याच एकच वर्साक हांवें 2 तियात्र दाखयले, इनोसेंट आनी सासूमाय. इनोसेंट हांवें जानेरान दाखयलो आनीक सासूमाय हो हांवें डिसेंबरान दाखयलो. वा वा वा. आनी त्या उपरांत हांवें दुसऱ्या वर्साक रस्तो म्हणून दाखयलो आनी तातूंतय मायक मेहता असले जायते ज्युनियर रॉड, अनिल कुमार, शिडी सिल्वा, हरीश डायस असले म्हजे सांगाती तियात्री जे आयज संपलेले आसात तांणी म्हाकाय जायतो आदार दिलो म्हजो तियात्र पालकार हाडूंक. आनी जशे त्रियो किंगाचे जशे सोजा बॉय, कन्सेप्शन हांणी म्हाका आपलो आदार दिलो म्हज्या तियात्रान वावर करूंक. आनीक एक तियात्र उरला. आनीक आतां सद्याक फेब्रुवाराक हांवें सुरू केला म्हजो 5वो तियात्र, जाचें नांव घातकी. हातूंतूय हांवें जायते प्रोफेशनल एक्टर्स घातल्यात, जशे परेन सेल्वी, आंबे हांणी म्हाका आपलो तियात्र म्हजो तियात्र करूंक तांणी आपलो म्हाका आदार दिलो. पॉलीबाब, आमी जाणात तो काळ जो तूं म्हणटा 1901 वर्स, ह्या काळाचेर जायते तियात्र मुंबयच्यान गोंयां येताले आनीक मुंबयच्यान गोंयां आयल्या उपरांत उलपटी घालून ते लोक पळयतालो. कोणूय तुज्या भाशेन कोण तरी एक डायरेक्टर मुखार सोदतालो आनी गांवांनी गांवची फेस्तां जी जातालीं ह्या फेस्तांक चडशे तियात्र हे जाताले. त्या काळार थोडी सातेरी मंडप जावं बाकीची थोडी हॉलां म्हटलीं जाल्यार दामोदर मंडप अशे थोडे, जाल्यार हेर सुवातींनी चडशे तियात्र जायनासले. आनीक हे माटो घालून हे तियात्र करपी त्या काळार थोडे लोक आसले. तेच व्हड उमेदीन ह्या कलाकारांक घातल्या उपरांत तो तियात्र ते मांडून हाडटाले आनी लोकां मुखार सादर जातालो. म्हाका थोडो उगडास आसा, कारण त्या वेळार मायक जावं लायट तितली फावो तितली नासली. आयज जायते टेक्नॉलॉजी वाडल्या आनी प्रोफेशनलिजम जायतें जालां, जायतो बदल जाला. आदीं आसतालें ते भाशेन आयज प्रॉम्प्टिंगूय दिश्टी पडना. ह्यो सगल्यो गजाली घडल्यात. पूण त्या वेळार जो एकूच तियात्र जातालो, जावं 2च शो जाताले, जावं 4च शो जाताले, ह्या शोआंक चड म्हत्व आसलें काय आयज जे तियात्र जातात तांकां चड म्हत्व आसलें? ते आदल्या तेंपार जे तियात्र जाताले तातूंत एक्टर्स जेन्ना तुका आपयताले तेन्ना ते हाजीर आसताले. आनी आतांचे परी ते तियात्रीस्ट तितले दुसऱ्याचे वायट चिंती नासले, दुसऱ्यांक फुडें वचोंक ते आदार करताले. पूण आदले आनी आतां हातूंत जायते अंतर आसा. हय, जशें बदलप जायत वता, बदलप एक एकलो आपणाच्या पद्दतीन तें फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. आनीक आदीं पासून आनी आतांय तशेंच, आदीं बॉम्बायचे तियात्र गोंया आयले म्हणटच जे धाकटे धाकटे गांवांनी तियात्र दाखयतात तांकां जायतो मार खावचो पडटालो. आनी लोक चडसो फकत व्हडले व्हडले फामाद तियात्रांनी धांवताले. आनी आतांय तशेंच घडटा. न्यू तियात्रिस्ट वयर सरोंक जायती मुश्कील आसा. आनीक लोक चडसो प्रोफेशनल तियात्रिस्टांच्या तियात्रांनी वतात आनी अशे वयर सोदतले आर्टिस्ट तांकां तितलो लोक तेंको दिना. आनी ह्या पासत जायते फावटी डायरेक्टरांनी फुडें व्हरपाचें पाल फाटीं घालचें पडटा. पॉलीबाब, आमी हाचेर जायती भासाभास करपाची गरज आसा आनी तुजे अनुभव आमच्या ऑडियन्सा मेरेन बरे तरेन पावोवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आनीक एक तियात्राचो क्लिप पळोवया आनी मुखार या. पॉलीबाब, तियात्र मळाचेर जायतो अनुभवान भरलेलो मनीस तूं. 1901 वर्साक तियात्रान तुवें तुजो स्वताचो तियात्र एक
प्रोफेशनल कॉमर्शियल हांव म्हणटा कॉमर्शियल तियात्रिस्टांकां घालून तुवें तो तियात्र केलो तेच्या उपरांत तूं चालूच दवरलें तरी आसतना आनिकूय 2 पावलां फाटीं या आनी तुज्या भुरगेपणाचो थोडो तियात्रांचो उगडास आमी करुया. तुज्या भुरगेपणान हें तियात्र कशें जातालें? भुरगेपणार जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हज्या भुरगेपणासान म्हाका तियात्र पळोवपाची आनी बरोवपाची उमेद आयली. जेन्ना सुमार 8-10 वर्सां आसतना पासून आमी गांवांत ती थोडीं बेरेलां एकठांय करून तांचेर फोळी दवरून आनीक इस्टेज करून आनी पड्डे जावन आसले आमचे चादरां हे आमी गांवचे सगळे भुरगे एकठांय जावन तियात्र करताले. आनीक जायते फावटी तियात्र पळोवपाची म्हाका उमेद आसली आनी तेन्ना हांव तियात्र पळोवंक येतालो आनी म्हज्या रगतान जें तियात्रिस्टपणाचें रगत धांवता तें आयज पासून बंद जावंक ना आनी म्हाका खूब उमेद आहा तियात्र दाखोवपाची बरोवपाची. आतां तेन्ना ते तुमी फोळी घालून म्हणटा तो चादरां बांदून तियात्र करताले हे तियात्र पळोवंक लोकूय येतालो तेन्ना गांवचे लोक सगळे एकठांय जावन उमेद दिताले आनीक तेन्ना म्हणल्यार आमी आतां लोकांक तिकेट कशें वाडटा तशें आमी गांवचे स्पॉन्सर कशें तेन्ना 4 आणे म्हणजे 25 पयशे एक घरांनी काडटाले आनी त्या वदी आमी गांवच्या लोकांक एक उर्बा पळोवंक उर्बा दिताले आनी तेन्ना गांवचे लोकूय तुका आदार करताले. त्या काळार त्या वेळार भायले तियात्रिस्ट थंय हाडटाले काय गांवचेच एकठांय? तेन्ना चडशे गांवांनी फकत गांवचेच वाड्यांनी एकठांय जावन तियात्र करताले पूण जायते फावटी एक वाड्यांतलो मनीस ना जाल्यार दुसऱ्या वाड्यांतलो ना जाल्यार थंय जायतीं केस्तां जातालीं आनीक जायते फावटी सगळे भुरगे पयशे एकठांय करून तियात्र दाखयताले आनी जेन्ना तूं जरूय पयशे दिना जाल्यार तुका त्या तियात्रांक घेनासले हेंवूय आदल्या तेंपार घडटालें. रिगो मोचना जी वोस म्हाका जाय ती वोस म्हाका जाय आनी जी वोस म्हाका जाय ती वोस तुजी केल्या बरोबर हांव केन्नाच रावना. मनीषा मनीषा तू आज आमच्या घरान आयलासो कितें जालें? मनीषा तू जाणा हांव एक तुजो ग्रेस शेजारी एक वोट घालून आनी ह्या वेळार तुका एक देव कसो सांगपाचें म्हटल्यार आय लायक यू हांव तुजो काळजांतल्यान मोग करता. प्लीज ह्या वेळार म्हाका निराश करनाका. तुजो गोडकार केला तो पळोवन म्हाका मुगेर तुजो सामकी म्हजी मोगाची दोस्त हांव तुका लायक करता. म्हणजे गोडकाराक विश्वासघात करून तुजो मोग करून हांव पळोवना. तुज्या गोडकाराक तुजो गोडकार जावन आसा भिकारी एक वेळेक जेवण पासून ताच्या लागीं ना म्हज्या लागीं कितें म्हळें आसता कार मेंटेनन्स ते भायर 500cc एनफिल्ड जेन्ना आमकां शीक येता तेन्ना दोगांय वेग मारून आमचे बुलेटीन बोर्डची रिगो हें कितें उलयता? हांव सोंप म्हजें सोंप मारून प्लीज प्लीज हांव तुजो काळजांतल्यान मोग करता. प्लीज प्लीज मनीषा कितें म्हटलें? पोली जायतो काळ गेल्या उपरांत तुवें नवो तियात्र हातांत घेतलो घातकी आनीक तो तियात्र तुवें बाजारांत हाडलो तर ही काणी बरोवंक तुका कितलो सुमार काळ लागलो? हो तियात्र हांवें 1993 वर्सा बरयलेलो. वा. पूण हांवें तो दाखोवंक ना कित्याक हांव पड्डेसान आहलो आनीक जेन्ना हांव सुटेर येतालो तेन्ना आमकां चड तेंप सुटी मेळनासली म्हणटच हो ती हांवें तसोच दवरलो आनीक तातूंत थोडें बदलप करून हांवें हो आतां तियात्र दाखयला. ही काणी तुजे जायते तियात्र जाल्यात तुवें जायतीं नांवां सांगल्यात जावं इनोसेंट जावं बाकीचे तर खंयचो तियात्र तुका तुज्या जिवितांत चड आवडला? म्हजो चड म्हाका आवडला तो तियात्र रस्तो तियात्र. कित्या पासून? कित्या पासून तातूंत हांवें एक फॅमिली मांयचो मोग आनी चेडवाचो मोग आनी तांच्या भुरग्यांचो मोग कसो जाता आनी कसो तो पूत आपल्या आवय ताय
आवयचो सदांच जी चुकी आसता त्यो त्याच्या दोळ्या मुखार दाखयता पूण मांयक त्यो आवडनात आनी हे परी हांवें हे भाशेन ती एक फॅमिली स्टोरी पूण सगळीच स्टोरी हांव सांगूंक म्हाका बरें जाता. ओके म्हणटच त्या काळार आनीक तसले तियात्र चड गरजेचे आसले कारण जायते वांकडे जायत वेतालें आनीक तें ह्या तियात्रा उद्देशी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न जातालो. जायते जाणांक मानताले थोड्या मनशांक फॅमिली कितें घडटा हाचेर एक जिवें रूप कशें ताका दोळ्या मुखार येतालें आनी थोड्यांक तशें फॅमिली मदें कितें घडटालें तें लोकांक थोड्यांक आवडटालें. पॉली आमच्या ऑडियन्सांक तुजो गांव सांगचो ना? हय हांव गांवांत जावन सांजे आरेल. पळय सांजवेद्या आर्यल आनीक तुमच्या सुरभोंवतणी तुमच्या वाठारांत आनी कोण तियात्रीस आसात? आनी म्हणजे आतां सद्याक प्रोफेशनल स्टेजीर आसात ते फिल्डान आसात ते जावन आसात सॅली कॉमेडियन आनी कॉमेडियन जॉन हे दोगूय आसात. पूण गांवांनी तियात्र जे चलताले ते फकत गांवांनूच चलताले ते थोडे बरोवन गेले आनी थोडे अजुनूय आसात. पळय पॉली तियात्र तूं बरयता आसतना तियात्रांत कांत आसतात ह्यो हे कांत तूंच कंपोज करता? ना आतां सद्याक ह्या म्हज्या तियात्रान आमचो CD सिल्वा ताणें 3 कांत बरयल्यात आनी ताणेंच ते दिल्यात. आनी आतां हे तियात्राची ज्यो तियात्राक थोडे फावटी सिन्स जाय पडटात जावं सिन्स थोडे फावटी घालिनात पूण तुवें असलो कितें तरी प्रयोग केला? हे म्हज्या तियात्रांत हांवें सीन मांडून दवरलेल्यो जश्यो एक बोट तुफानाक सांपडटा तश्यो पूण थोडे म्हणल्यार तुका हातून शुटिंगाक आनी कॅमेरा प्रोजेक्टर हाडूंक जाय तो दिसपी लागतलो आनी त्या पासत हांवें तो सीन दाखोवंक ना. म्हणटच तुजे जायते येवजणी आसात आनी म्हणजे ते प्रमाणे आसलें चिंतप आसलें पूण थोडे म्हणूंक लागले तूं न्यू तियात्रीस न्ही बरयना तुका लोक मांडून घेतलो ना हातून जायते प्रश्न आसले. पॉली बाब तूं न्यू काय पोन्नो हे आमच्या ऑडियन्साक तुजे लागीं भासाभास केल्या उपरांत थोडें बहुत समजलें आसतलें आनी ह्या फुडें तुका तांचो सांगात झिरोल आसतलो. पळय जायते पार्टी तियात्र बरयलो म्हणटच सगळ्यांचोच आदार जाय आनी आदार नासतना कांय चलना. पयले सुवातेर तुजो एक्टरान तुजो सांगात घेवंक जाय जशे आमचे लायट्समॅन जशे म्युजिशियन जशे तियात्र पळयणार हे सगळे एकवटान चलत जाल्यार आमचे तियात्र फुडें येतले आनी नव्या मनशांक तियात्र पालकार दाखोवन जाय तो आदार मेळटलो. हाचे कितें ना कितें सांगचें आतां बेगीन चल कामाक वचोंक वेळ जाता म्हाका. ते आमचे शेजारी लिजा कालूच तारवार सांगला आनी तो लुईस तोही आयला. कितली भांगारां घेतल्या टीव्ही घेतल्या. कशें सांगचें कित्याक म्हज्या कशें हांवें ती सिरीज सोडीत जाय म्हाका कांयच कळूंक ना. हें तुवें चिंतलां म्हजे 200 बायले तू गोंयांत जोडटा फकत 20,000 रुपया म्हणून सपन दीस लागीं पावता म्हणटच 20,000 रुपया कापास जावन लोकां लागीं भीक मागची पडटा. हें तुका चिंतप ना? असं तुका चिंतप? हांव कामाक घरा आयलो म्हणटूच तुजो मोग म्हाका मेळटोच हे सगळे त्रास आहा म्हजे विसरता. पुरो बायलेचो मुखच करून राव नाका. आमच्या फुडाराची चिंत तूं कशें करता? आमचो फुडार देवाच्या हातान आसा. हांव शेतान वचोन रावून पळय थोड्यांनी ताका सिरीज करून व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदल्या पूण तूं इतली वर्सां सिरीज करून कितें केलें? पॉली हांव पळयतालो तूं तियात्र पालकाचेर वावुरता आसतना जायतो भार आनी जायतें वजें तुजेर आसलें तर हातूंतल्यान तोड मारता आसतना तुका कितें दिश्टें पडलें? हे तियात्रान हांव डायरेक्शनूय पळयतालो आनीक स्टेज मॅनेजर हेंवूय काम पळयतालो म्हणटच जायते पावटी आमचे जायते हे तियात्रान म्हाका जायत्यो गांवांनी स्टेजी येताल्यो पूण चडशे म्हजे एक्टर दुसऱ्या तियात्रांनी आसले म्हणटच ते म्हाका येवंक पावले ना आनी हांवें म्हज्या तियात्रान फावो त्यो स्टेजी घेवंक म्हाका तितलो चान्स पडोंक ना. पूण तरूय जायते पावटी जायते एक्टर तुका कॅट कोत्तात तुका स्टेजी मेळ्ळे म्हणटच
ते दुसऱ्या तियात्र म्हणटात आपूण ह्या तियात्रान आपल्या दुसऱ्याचो तियात्र आहा आपल्यान 1 वर्स आदीं ताका उतर दिल्लें म्हणटच तूं जें कितें तुका स्टेज म्हणटा तें तुवें बंद करचें पडटा. पूण आमी सगळे तियात्रीस आमी सगळे एकवटान रावन एकामेकाक सांगात दिलो जाल्यार एकामेकाक आदार दिलो जाल्यार आमचे नव्या पासून तियात्रीस फुडें वचपाचो चान्स आहा. परी तुका दिसता की जरी तर आमी एकवटान रावले आनीक आयज जे आमचेर थोडे वायट परिणाम जातात कारण आमकां फावो तितले कलाकार मेळनात, तुका दिसता की आमच्या पालकाचेर आनीक कलाकारांची गरज आसा अशी? जायते फावटी आमी नव्या पोरण्या कलाकारांचेर विस्वास दवरतात आनी जायते फावटी आमी चिंततात नव्या कलाकारांक पासून तियात्रांनी चान्स दिवन तांकां फुडें व्हरूंक. हेंवूय हांव म्हज्या मनांत घेवन आसा नव्या एक्टरांक चान्स दिवंक. पली तुका स्वताचेर तुजो पयलो विस्वास आसूंक जावो तेन्ना दुसऱ्याचेरय विस्वास लागता. थोडे फावटी आमी चुकतात आनीक आमकांय दुसरे चुकून उडयतात. ह्या फुडें तुजी येवजण कितें आसा? ह्या फुडें म्हजी येवजण आहा एक म्हजे नवे भुरगे म्हज्या तियात्रांनी घालूंक आनीक हांव चिंततालो हे डिसेंबरान जेन्ना सिजन सुरू जाता तेन्ना म्हजो दुसरो तियात्र भायर काडूंक. म्हणटच तुवें जायते तियात्र बरोवन तुज्या पदराक बांदून हाडल्यात? हय, सद्याक हांव म्हजें पेन चालूच दवरलेलें आसा आनी तें जेन्ना म्हज्या कुडीन जेन्ना म्हाका उर्बा मेळटा त्या प्रमाणे हांवें बरयता. म्हणटच म्हाका दिसता तुजे आनी जायते तियात्र तयार आसात? हय, सद्याक हांवें तुवें बरोवन दवरल्यात पूण जेन्ना हें म्हजें देवाचें देणें जें म्हज्या कुडीन शिजता तें सोंपेपणी काबार जावचें ना. तियात्र पालकाचो मोग तुज्या काळजांत उरलो आनी देखूनच तुजें पेन हें दिसपटीत चालीक लागलें. तातूंतल्यान जायतें नवें कितें कितें भायर सरत रावलें आनी आयज तुका उमेद आसा तें वेव्हारांत घालपाची. पयले सुवातेर परदेसांत आसलो काय ना थंय वचत थंय तियात्र जातात, पूण तूं खंयच्या गांवांत आसलो? हांव सावदी अरेबियाच्या गांवांत आसलो आनी थंय तियात्र जायनात कित्याक थंय इस्लाम रूल चलता. दुसऱ्या गल्फांनी चलतात जशे परी दुबय, मस्कट, बारेन, कुवेट, पूण सावदी चड स्ट्रिक्ट. म्हणटच तूं बरोच घुस्पटून उरलो आसतलो. थंय जायतें तुका तितलें इजी ना सावदी जाय तशें करूंक मेळना. समज कोणाचो एक जल्मदीस आसा जावं कसलेंय फुकसांव आसा जाल्यार तुमी कशें सेलेब्रेशन करताले? थंय आमकां कांयच करूंक मेळना, फकत काम कर इतलेंच आनी जेवपाचें तुका संस्कार म्हणटा ती तुजे दिसूय भर तूं सामको तकली घुस्पोन आसता. सांग कितें जालें? ते आयज तापड मारून फावो नासलें, म्हजी चूक जाली, म्हाका माफ कर. हांवें तुका बोक्स हांवें तुका तेन्नाच सांगलें त्या तापडाचो राग हांव तुजो केन्नाच दुसरो ना. नाव कम टू द पॉयंट.
गोंयाचें कितें घडटा तें आमच्या एक्सप्रेसाक कळना. जाता जाल्यार आमचे उपकार करून म्हज्या गोंयकाराक कारवटी कर न्हय. गोंयकाराक कारवटी? वय कारवटी ताका राग आयलो ना. बरें, तुज्या उतराक हांव ना बसून. तुज्या पासत हांव कितेंय करूंक तयार आसा. तुका जाय न्ही तुज्या गोंयकाराक कारवटी केलो ना. पूण बोटीर येतलो जाल्यार तुका कोर्सीस करचे पडटा. वॉर्डनांतले एक्सपिरियन्स जाय. परत दोतोरागेर वेता सोनोग्राफी करून भुरगे दोशेच आसा. दोतोर तांकां सांगून दिता बोबो गांवांत तो एक राजा रावतालो लागशिल्ल्या शारांत. तुवें खूब तुजो वेळ म्हाका दिलो, म्हज्या उतराक पाळो दिलो, हांगासर आयलो, आमी थोडी भोव भासाभास केली आनीक तुजे विचार आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. तर ही कार्यावळ मुखार वता आसतना आमचो जो ऑडियन्स आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव ऑडियन्साक एकूच सांगूंक सोदतां की ऑडियन्स तियात्र दाखयतलो जाल्यार ऑडियन्साचो खूब आदार जाय आनी तांणी आदार दिना जाल्यार आमचे तियात्र आमी फुडें व्हरोंक पावचे नात. आनी सगल्यांनी गरज म्हणटा ती सगल्यांनी एकामेकाक आदार दिवपाचो ही चड गरज. आनी तियात्र करतलो जाल्यार सगल्यांचो आदार जाय. आदार नासतना तुज्यान कांय करूंक जायना. म्हणटच हे आमी कार्यावळी उद्देशी इतलेंच म्हणुया की व्हड ल्हान हें अंतर दवरिनासतना आमी एक मनान एक विचारांनी एकठांय येवन हो आमचो पालक सांबाळपाची आमकां गरज आसा. हें पालक सांबाळपाचें हें एक देवान सगल्यांकूच दिवंक ना. तें थोड्या मनशांक दिलां आनी जे मनशांक देणें जे मनशाच्या रगतान तियात्रीपणाचें रगत आसता तेच मनीस आपले थोडे मनीस तियात्र दाखयलो म्हणटच पयशांचो फायदो येतलो हें चिंतून करिनात. आनी हांवें जे तियात्र केले ते म्हाका पयशांचो फायदो येतलो हें चिंतून करूंक ना. ही फकत म्हजी एक हॉबी आनी जें म्हाका बरोवपाचें देणें आसलें म्हणून हें हांव करतां. पूण केन्ना तुवें तियात्र बरोवन दुसऱ्यांक दिवन तो तियात्र मुखार हाडूंक असो कितें तरी प्रयत्न केला? जायत्या भुरग्यांक हांवें दिल्यात प्ले दिल्यात पूण ते गांवांनी मागून वताले तेन्ना हांव थोड्यांक बरोवन दितालो. पॉली तुज्या वेळा पासत आनी आयच्या ह्या कार्यावळी दिशी तुका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी किटून हांवूय तुका म्हज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुवें आयज येवन म्हाका तुजो मोग दिलो म्हणून तेच परी प्रुडंट टीव्हीक ताकाय हांव म्हज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.